पहिली विक्ट्री म्हळ्यार आमी जिल्ला उडयले. जेन्ना गेले ते टायम हांव बाबाशेना जायत सपोर्ट केलो आनी तो BJP गव्हर्मेंटान गेलो म्हणून कितें प्रॉब्लम जालें. मागीर आमचे मदीं दुस्मानकाय जाली. जेन्ना तेणें म्हाका चॅलेंज केलें हांवें तेका चॅलेंज केलें. आमी पयली विक्ट्री तेगे जिल्ला उडयली. सेकंड विक्ट्री आमी तेगेली सरपंच निवडून बाबा आमगेलो नेवो जाल्यार एक 5-6 दीस जाले नेवो सरपंच निवडून काडला. आनी व्हडली विक्ट्री म्हणल्यार आमी सारके आज एक आमी आमदार निवडून हाडलो बाबा आलेश सेक्वेरा हो बरो वावर करपी. आनी म्हाका खात्री आसा आमगे सरपंच बाबा विली आमी सगळे एकवटान आमच्या आमदाराच्या अंडरान बरें आमी काम करतले आनी आमकांय बरो तो काम करपाक आमकां सपोर्ट दितलो आमकां खात्री आसा. कित्याक ह्या फुडें तेणें आमगे वेन्ना जायतें काम केलां आनी आतांय तो बरें काम करतलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. It is the people who have voted for me. That is why I stand before you as an MLA. Had they not to vote for me, I would not be in this position. You just mentioned that the Congress government would not be formed, but you're still trying to work very hard for the people. Anything on that front? Do you want to say anything? No, I definitely will. I will try my best to do whatever I can. I believe that you don't have to be in power. You can always interact with the ruling and try and solve many a problem. So you feel like a giant killer today because you had a lot No, I of don't tall have- leaders, No. tall leaders fighting against you in the same constituency. How do you feel about it? I don't believe I'm a giant killer. Nor do I believe that I killed any giants. You've been very humble, sir. No, I'm not. I'm not. In all humility, I'm not. आज सांगपा म्हणल्यार इतलेंच. आय एम हॅपी टुडे. कित्याक सरा वांगडा आमी जायत त्रास घेवन काम केलें. थोडो टायम इलेक्शनाक कोड लावले त्या जाणां वी वर्क एज अ युनिट असो आख्खो फूल काँग्रेस युनिट असो आमी एकवटान भरपूर काम केलें सरा जिखोवपा लागून. भरपूर म्हणल्यार भरपूर सगळें पोरबी अशी सर जिखोल म्हणून आनी एकवटान रावन आमी सरा बारपूर रावले आनी हे ह्यूज मार्जीन मेळपाक हे फूल आमचे सपोर्टरां भरपूर त्रास घेवन आमी मार्जीन सरा दिलें. एक लागून हांव सगळे खास आमगे सपोर्टर जे हांगा येयले तांकां हांव खालच्यान देव बरें करूं म्हणटा.